कानोळे रस्त्या कुशीकच्यान चलत वचपी एका ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याचो काळानूच घात केलो। एका वेगान येवपी रेंटकारीन ह्या जोडप्याक धक्को दिलो। ह्या अपघातांत हरीश सोलांकी पिराय 86 हांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा वेळार मरण आयलें, जाल्यार ताची बायल चंद्रकांता सोलांकी पिराय 81 हिका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तिचेर उपचार सुरू आसात। ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या रेंट कार चलोवपी पर्यटकाक कळंगूट पुलिसांनी अटक केल्या। ताचो कारवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं शुक्रारा रातीं कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी म्हाल व्हरपी ट्रकाचो स्वय अपघात घडलो। ह्या अपघातांत ट्रक चालकाक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर पिळये हॉस्पिटलांत भरती केला। फुडलो तपास सुरू आसा। तर आमी मोले आसा जे काल राती जवळ धांक सुमार एक एक्सिडेंट जालो आनी ती गाडी कर्नाटकाच्यान कोळसो घेवन गोंयांत येताली आनी तेणी सेल्फ एक्सिडेंट जालो। तेणी कितें तरी तेजे स्टेरींग वयलो ताबो सुटलो काय कितें कावा आयलो ना वलतार तेणी व्हरोन सायडीन धडयेक गाडी मारली आपले सायडीच्यान आनी तो भितर अडकोन उरलो। तेजी पांय अडकोन उरले कारणान ताका भायर सरोंक मेळ्ळें ना। फोंडा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी ताका कॅबीन हें करून ताका भायर काडलो आनी ताका उपचारा खातीर पिळये उजगांव हॉस्पिटलांत धाडलो। हॉस्पिटलांत धाडटकीर ताका पांयां इंजरी आसल्या कारणान ताका जीएमसी मुखार धाडलो, जीएमसीन धाडलो आनी जीएमसीच्यान आयज अशें आयकूं येता की पुलिसान म्हायती दिली ते कोतान स्वता तेणी डिस्चार्ज घेवन तो गेल्लो आसा, पूण तो खंय प्रायवेट गेला काय खंय गेला हॉस्पिटलान कांय कळ्ळें ना। आनी जी गाडी आसा ती धडयो मारल्या कारणान ती मोठी प्रमाणांत नुकसान जाल्ल्या कारणान गाडी थंय आसा आनी इन्स्पेक्शन करपाचें आसा। आतां तेजो ओनर येवन तें इन्स्पेक्शन जातलें आनी मागीर त्या नंतर ती गाडी रस्त्या वयली काडटली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।